हे नाव ऐकला? गोवा माइल्स. गोयचे जे नाव आसा उगडास धरा, गोयचे नाव. आयज तुम्ही जर ट्रेनीन वयशात न्हू बॉम्बे, गोवा चिकी म्हणून मेळटा, गोवा चिकी. तुम्ही ओल्ड गोवा जर पयशात एकट्या घाटयाची फॅक्टरी आसा, गोवा कितें तरी, गोवा स्वीट्स म्हणून. हांकां इतले इजिली आमी हें नाव दिल्लें आसा पळय यूज करपाक, आमचो ब्रँड गोवा ब्रँड. तसोच हो ब्रँड यूज केल्लो ह्या घाटयांनी. हो घाटयांनी यूज केल्लो गोवा माइल्स, आमचे गोंयचें नाव. कित्याक घाटी म्हणटा तेजें रिजन सांग फुडें पळय. आनी हो एप प्रमोट कोण करता? गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. तेजे डायरेक्टर पळय कोण ते. पयलें नाव आसा पराशर विरेंद्र पैखोड. हो गोंयचो, म्हणजे कोण तरी पॉलिटिशियनाचो लागचो. ओके. दुसरें नाव संतोष बापू पाटील, गोंयकार रे. तिसरें नाव आयक, उत्कर्ष सुधीर दबाडे, गोंयकार रे. चौथें नाव आयक, सचिन रमणलाल भौसार, गोंयकार रे. आवय पांचवें नाव मातशें फॅमिलियर, गोंयकार बीन म्हणशात चुकोना. दीपक कुमार गिरी खंय? आता गिरीचे भुरगे आमचो आमे बी ना, हांव गोंयकार म्हणशीत रे हांव. सो ही कंपनी फ्लोट केली. आता एक कंपनी येता गोंयान, गोवा माइल्स म्हणून. इतली वर्सां आमच्या टॅक्सीकारांनी टुरिझम इंडस्ट्री हातीन धरलेली काय ना. आयज एक खंयची तरी भायल्यान कंपनी लॉन्च करता गव्हर्मेंट, लोकांक भितर जॉयन जा म्हणून सांगता, अपील करता, जॉयन जा, इतले रुपया मेळटले, इतले रुपया मेळटले. गोंयकार थोडे हात बाबडे जेंकां आयज प्रॉब्लम केला अनएम्प्लॉयमेंट, खंय तरी पोट चल्ले म्हणून ते बाबडे थोडे जॉयन जातात. ते आवडीन जॉयन जायना, पूण तांकां खंय तरी आयज मजबुरी आहा, तांकां खंय तरी अनएम्प्लॉयड आहा, घर चलपाक जाय म्हणून ते जॉयन जाता. आता एक कंपनी येता गोंयान, गोवा माइल्स. ही कंपनी कशें काम करता सांगता तुमकां. गोंयान कितले टॅक्सी आसा? 33,000. 35,000 टॅक्सी आहा. 35,000 कितले? 35,000. हे सारखे कॅल्क्युलेशन तकलेन घाला. सगळे टॅक्सीकार आनी जे गोंयकार. कित्याक हांव हांगा कितें उलयता पळय टॅक्सीकारांक लागून उलयना. हांव कितें उलयता, म्हाका टॅक्सीकार, मायनकार, नुस्तेकार कोण लागना. म्हाका लागता फक्त गोंयकार. हे सगळे बिझनसान कोण आसा पळय ते सगळे गोंयकार. सो एक कंपनी येता, ते 20% कमिशन घेता. 20% मरे बाबा, 25 आमी 20च धरला. आता भितर 35,000 आमी 30,000 टॅक्सी धरलेले. भितर जर 15,000 टॅक्सी जर गोवा माइल्साक गेले, ह्या कंपनी कडेन 15,000 टॅक्सी जर गेले, ओके, एका टॅक्सीचे एका दिसाक पर ट्रीप धरला, पूण पर ट्रीप धरू नाका, एका दिसाक एका टॅक्सी कडल्यान हे कंपनीक सपोज 100 रुपया मेळटा. कितले? 100 जाल्यार 15,000 टॅक्सींचे कितले जाले? 15 लाख. एका दिसाक इमेजिन करा, एका दिसाक ह्या 4 नॉन गोवन जे आसात तेंकां आनी तो वयर एकटो गोंयकार, जाल्यार तेंकां एका दिसाक 15 लाख मेळटले. कितले टॅक्सी धरला? फक्त 15,000. 30,000 धरूंक ना. वयल्यान 100 रुपयाच धरला दिसाक. चडूय जावं शकता, मिनिमम 100 रुपया धरला. जाल्यार 15 लाख इंटू 30 दीस म्हयन्याक कितले जाले? 4.5 करोड. कितले प्रॉफिट? 4.5 करोड प्रॉफिट एका कंपनीक. कोणच्या कुस्ताचेर? गोंयकारांच्या. हेतून सरकाराक कितें मेळटा? फक्त CGST बीन कितें मेळटा आसतले, GSTची आमी हरशींच पे करता. जर आमी 12 म्हयने धरले, 1 वर्स, जाल्यार 54 करोड, 54 करोड, 54 करोड हे एका कंपनीक वयतले. हे एक कंपनी आसा, इतली व्हडली जातली ही कंपनी, इतली व्हडली जातली, ते मागीर मोनोपोली चलयतले आपली. मोनोपोली म्हटल्यार कितें? तांकां दुसरो कॉम्पिटिटर नासतलो. ते आपणाक जाय ते गाडयो घेवं शकतले, जाय तेका ड्रायव्हर दवरपाक शकतले.
जाय ती मनमानी करपाक शकतले. कोणच्या कुस्तार? या घाटयांच्या सरकाराच्या कुस्तार. हे गोवा मायल्स दिसता तितले इजी ना. तुमकां जर दिसत हो सरकार हे गोवा मायल्स गोंयच्या बऱ्याक लागून घेवन येयला ना, हे गोंयकारांक काबार करपाक, गोंयची टुरिझम इंडस्ट्री काबार करपाक घेवन येयल्लो आसा. टॅक्सी जेन्ना एअरपोर्टार येता तेन्ना कितें जाता, एक टुरिस्ट येता टॅक्सी गोंयकार म्हणून त्याच्या वांगडा इंटरॅक्शन स्टार्ट करता काय ना. तुम्ही खंयच्याय स्टेटीन गेले टॅक्सीवाल्या कडेन उलयता काय ना, तशेंच ते उलयता. आनी आतां कोणा कडेन उलयतात ते? ह्या घाटयांक कडेन. आनी तांकां कितें दिसता, घाटी गोंयकार वयताना लास्ट मुमेंट जेन्ना वयतात टुरिस्ट वयता तेन्ना परतो तो टॅक्सीन बसता, तेन्ना तो फ्रेश मेमरीज कोणचे घेवन वयता? ह्या घाटयांचे. उगडास धरा ह्या घाटयांचे. इतली वर्सां आमच्या टॅक्सीच्या भावांनी आमच्या इतली वर्सां तेंच्यांनी बिझनस चलयलो. भाऊ प्लीज बसा, प्लीज बसचे. हो टॉपिक तुमचो सगळ्यांचो आसा, इम्पॉर्टंट टॉपिक आसा. कारण आयज टॅक्सीकारांक हो सरकार माफिया म्हणटा, माफिया. पूण 10 रुपयाची भाजी हाडून हांगा 200 रुपयांक विकता पळय घाटी, तो माफिया न्हू. तेका माफिया म्हणनात. हे व्हडली हॉटेलां एक रूम 30-40 हजार रुपयांक दिता सिजनाक, ते माफिया न्हू. पूण माफिया कोण? टॅक्सीकार. इतले वर्सां जर आमच्या टॅक्सीकारांनी हे धरून दवरलेले जाल्यार तांकां माफिया कित्याक? माझी टॅक्सी ना, माझ्या फॅमिलीनूय कोणची टॅक्सी ना. पूण आयज जो टॅक्सीकार थंय रडटा पळय तो गोंयकार, हो गोंयकार म्हणून रडटा. आयज थोड्यांकडे हेतून परते हांव तुमकां एक हे प्लीज अंडरस्टँड करा, हेतून थोड्यांचे 50-100 टॅक्सी आसतले तांकां फरक पडचो ना एक टायम. पूण कोण एक टॅक्सी घेवन आसा, जेची फॅमिली चलता, जेचे आपल्या भुरग्याचें एज्युकेशन चलता, आपले घर चलता. आयज तेंची परिस्थिती अशी येयल्ली आसा, ते हॉटेला भायर ते रावतात, गोवा मायल्स येता तेंचे भाडे घेवन वयतात, ते बाबडे बसनात 2-2 दीस 3-3 दीस. आमकां फोन करता कसो इन्स्टॉलमेंट भरपाचो, कशें भुरग्यांचें एज्युकेशन करपाचें. हेतून आमकां रेक्टिफिकेशन करपाक जाय, आमकां खंय तरी चेंजीस हाडपाक जाय. जो टॅक्सी बिझनस आहा गोंयचो तेतून चेंजीस जाय, काळा प्रमाणे आमी बदल घडपाक जाय. आमी टॅक्सीकारांक एज अ गोंयकार म्हणून सपोर्ट करता, नॉट एज अ टॅक्सीकार. आमकां टॅक्सीकार बीन कोण लागना, एज अ गोंयकार तुमी सगळे आमचे भाव. जेन्ना हो इशू टॅक्सीचो इशू गोंयकारांचो इशू म्हणून झगडटले आमी, जेन्ना गोंयकारांच्या लायव्हलीहुडाचेर प्रश्न येयला हो सॉल्व करपाक आमी जेन्ना झगडटले, सगळे जाण एक जातले, फक्त टॅक्सीकार न्हू, तेन्ना हो इशू सॉल्व जातलो, ना जावचो ना. एज अ गोंयकार म्हणून झगडया इशूचेर, टॅक्सीकार म्हणून न्हू. आनी टॅक्सीकारां कडेन मागता हांव असोसिएशना कडेन कांयच मागना, कित्याक म्हाका असोसिएशनाचेर विश्वासूच ना. कित्याक जर विश्वास आसलो जाल्यार इतले मुवमेंट करून, इतले लोक फाटी हाडून हे मुवमेंट फेल जावकूच जायनासले. हांव उलयता तुमकां एक टॅक्सीकार आहा पळय तेका लागून. हांव टॅक्सी युनियनाक लागून उलयना ना आनी कोणाक लागून उलयना. हांव उलयता फक्त गोंयकार जेची टॅक्सी चलना, जेचे स्पोर्ट चलना, जेची फॅमिली चलना, भाडे मेळना म्हणून तेंका लागून उलयता. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सपोर्ट जो गोंयकार टॅक्सी चलयता तेका आसा, युनियनाक ना. आनी युनियनाक कडेन जर आमकां युनियनाक जर सपोर्ट जाय आमचो आनी आमी सपोर्ट करपाक सोदता, कंडिशन आहा आमची. पयलीं म्हणल्यार घाटी सगळे क्लियर करा टॅक्सींतल्यान, सगळे घाटी क्लियर करा. ओ या गोंयकार टॅक्सी चलयना काय ना, इतले गोंयकारांक कितले टॅक्सी फक्त म्हाका टॅक्सीकार कोणा तेंचो आवाज येवपाक जाय, फक्त टॅक्सीकार आवाज करा. हे टॅक्सीकार जेन्ना तुमच्या फाटल्यान आसा तेन्ना ही मुवमेंट कशी फेल जातात, कित्याक? कसलो पॉलिटिकल प्रेशर, कितें? आमकां चेंजीस जाय. जेन्ना एज अ कॉमन गोंयकार हांव गाडी चलयता, रस्त्याचेर एअरपोर्टार वयता तेन्ना थोडे टॅक्सी ड्रायव्हर रफ चलयता. फाल्यां ते गोंयकार आसतले, घाटी आसतले खबर ना, पूण थोडे टॅक्सीकार रफ चलयता. तेन्ना गोंयकारांचे कंप्लेंट आसता, टॅक्सीकार कितें रे चलयता, रफ मरे, गुंडा मरे, हे मरे. आमकां एक हेल्प जाय तुमच्या कडल्यान, टॅक्सीवाल्यांक कडल्यान. आमकां एक हेल्प जाय तुमच्या कडल्यान की तुमी
टॅक्सी चलयतले, तुम्ही एज अ ब्रँड एम्बेसेडर गोंयचे, सो केअर तुमकां घेवपाक जाय गोंयच्या नांवाची. सो ह्या फुडें तुम्ही केअर घेवपाक जाय. तुम्ही केअर घेवपाक जाय टॅक्सीवाल्यांक आनी गोंयकार जे आसात, नॉर्मल गोंयकार जेंची टॅक्सी ना, जे टॅक्सी केन्ना युजूच करिना, त्यांचो सपोर्ट जर तुमकां जाय जाल्यार तुमकां थोडे चेंजीस हाडचे पडटले. आमकां एक हेल्पलायन नंबर जाय. खंयचोय टॅक्सीवालो दादागिरी करता, मिसबिहेव करता, रफ चलयता जाल्यार आमकां फोन मारपाक मेळपाक जाय. कारण ते 10 टॅक्सीवाल्यांक लागून हांगा 30,000 टॅक्सीवाल्यांची नांवां पिड्ड्यार जातात. जाता काय ना? सो त्या 10 टॅक्सीवाल्यांचेर एक्शन खंय तरी जावपाक जाय. तेन्नाच जेन्ना हांव टॅक्सीन बसता म्हाका कळपाक जाय रेट्स कितले आसूं. तूं 2,000 लाय, 4,000 लाय, तूं वराचेर चेंज कर. सकाळी 7 ते 1 एक रेट, 7 to इतले, 1 to 4 एक रेट, इतले जाय ते रेटी तुम्ही डिसायड करा, तुमच्या भितर डिसायड करा. पूण एक स्टँडर्डायज रेट आसपाक जाय. कितली आसूं ती, 500,000. हांव टॅक्सीवाल्यांच्या भाड्याचेर अजिबात ना, कित्याक हांव जेन्ना भोंवता भायर तेन्ना म्हाका खबर आसा कशे टॅक्सीवाले रिक्षावाले लुटतात ते आमकां. आमच्या गोंयांत खूब बरी परिस्थिती आसा. दिस इज इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन. हे लटर फटर न्हू. गोंय इज इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन. जर टॅक्सीक पयशे मोडपाक जायना जाल्यार गोंयांत येवच नाका. अरे भायर वचत जाल्यार बिचाचेर एंट्री जाल्यार पयशे, तो फोर्ट पळोवपाक पयशे, चर्च पळोवपाक पयशे, देवळां पळोवपाक पयशे. आमचें कितें आहा? 100 रुपयान जेवण मेळटा. तूं भायर वच, कोल्हापूर वच, आनी तेंची मटन खा. मटन थाली 350 आसतली. सुरमई थाली म्हणटात, किंगफीश 350, 450 जाय ते रेटी. मालवण वच, सेम रेट. आणि आम्ही जर आमचे जर टॅक्सीवाले जर रेट करता जाल्यार माफिया. 10 रुपयाचो कोबी 50 रुपयान विकतात, तो माफिया न्हू. हे घाटी करता ते माफिया न्हू, पेस्टिसायड काढून. आमी माफिया. गोंयकार कितें केलो? माफिया टर्म इतलो तांकां इजी मेळोला. माफिया उडलो सुडलो, सोशल मिडिया मेळा फ्री, फुकट. आयज पासून हांव तुमकां सांगता, आतां पासून म्हाजेर चडटाले थोडे जाण, म्हणटाले मनोज टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट करता, माफियाक सपोर्ट करता, हांकां सपोर्ट करता. हांव तांकां सांगता, हांव तुमकां टॅक्सीवाल्यांक मेळयता भावांक. त्या टॅक्सीवाल्यांक 100 कोण वयर कमिटीन बसतात, नाल्यार आनीक कोण वयल्या लेवलार 100 टॅक्सी आहा तांकां न्हू. एक टॅक्सी कोण आहा पळय तेंगेर वचोन दाखयता तेंच्या घरची परिस्थिती कितें आहा ती. तेन्ना तुमकां कळटलें टॅक्सीवालो कितें करता आनी कसो रडटा तो. आनी जर तुमचे काळीज तरी रडना न्हू जाल्यार तुमकां गोंयकार म्हणपाची तुमची लायकीच ना. तुमकां टायमपास जाय फेसबुकाचेर आनी कांय ना. येयात ग्राउंडार येयात, पळयात तेंच्या फॅमिली आज कितें करता ती. भुरग्यांक तांकां इस्कॉलाक धाडपाक पयशे नासतात, कपडे घेवपाक चवथीक तांकां पयशे नासता. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. टुरिजम काबार जाल्ले आसा. फुडें पळय टुरिजम कशें काबार जाला तेव्हा. आमी दिल्ली एकदां गेल्ले. दिल्ली वचोन आमी जेन्ना येयले, एअरपोर्टा वयल्यान एक जागा आसली पहाडगंज, थंयच्यान आमी एअरपोर्टार गेले. कितले किलोमीटर? 22 किलोमीटर, 22 किलोमिटर्स. कितले रुपये घेतले? 220 कितें रुपया जाले बिल तेजे फक्त. 22 किलोमीटर. कितले पयस? ट्राफिक जाम, 1.5 वर. तो ओला गाडी चलयतालो. पळय त्या ड्रायव्हर कितें म्हणटा तो. 30% और लगता। हाँ, सो 30% जो माइनस किया वो कंपनी ने तुम्हारे हिस्से किया, हमारे कमीशन से, अपना कमीशन नहीं। नहीं, अगर हमारा बिल बैठता 300 रुपए का, हाँ। तो उसका कमीशन 20% होता है। हाँ। वो लेता है। हाँ। अब उसने 60% कंपनी लेता है। नहीं, हाँ। वो लेता 20% ओला लेता है। हाँ। 5% गवर्नमेंट पर टैक्स जाता है। हाँ। 1% टीडीएस करता है। हाँ। 26% लेस होता है। हाँ। तो इसने इस राइड में 30% तो लेस, मतलब और 56 टोटल किया। 30% लेस आपको। तो ओला कुछ फायदे का है ही कोई नहीं, फायदा नहीं, कुछ नहीं। अब तो लूट रहे हैं। कम हो जाएंगे इसमें, कोई नहीं चलाएगा। लूट रहे हैं। गोवा में ऐसा कर रहे हैं वो लोग। गोवा में कर रहे हैं ऐसा। गोवा में भी कर रहे हैं तो ना। बोलो, एक संदेशा दे दो गोवा के लोगों को हाँ, कि ओला ज्वाइन मत करो करके। ओला ज्वाइन मत ना करो। ओला सिर्फ मतलब ड्राइवर पार्टनर को लूट रहे हैं, और सभी जगह यही स्थिति है इनकी। हर ओला पार्टनर परेशान है। दिल्ली हो, मुंबई हो या पुणे हो, कहीं भी हो, जयपुर हो, सब जगह लूट रहे हैं। कंपनी सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। वो ओला ड्राइवर पार्टनर को कोई बेनिफिट नहीं गाड़ी चलाने में। मैं भी 1 महीने में चेंज करते हैं, ठीक है, वरना मैं भी छोड़ दूंगा, कोई और काम कर लूंगा। ठीक है, थँक्यू। ऐकले?
रियल व्हिडिओ आमकां काकू दिले, आम्ही ताका 200 रुपया एक्स्ट्रा दिले. 220 रुपया 22 किलोमीटर. एज अ कस्टमर म्हाका फायदो, पण त्याच्या फॅमिलीचे कितें? आमी ह्युमॅनिटी उलयतात, हे ह्युमॅनिटी उलयतात, आमकां शिकयतात ह्युमॅनिटी. गोंयकारांक ह्युमॅनिटी शिकोवपाची कापास्तादूच ना रे कोणा कडेन. कापास्तादूच ना गोंयकारांक ह्युमॅनिटी शिकोवपाची. ह्युमॅनिटी करून हे घाटयांक भरले आमी, काळजान दवरल्या तांकां, काळजान. अजूनही थोड्या गोंयकारांनी काळजान दवरलेल्या. ही परिस्थिती. तो 220 रुपया भितर तो मेंटेनन्स कितें करतलो गाडयांची? आपल्या भुरग्याक कितें दितलो? पेट्रोल कितें? सेव्हिंग कितें? 22 किलोमीटर 1.5 वर टॅक्सी चलयली. कंपनीन आपले कमिशन काडपाक जाय ते काडले. आमकां डिस्कावंट दिलो. एज अ कस्टमर म्हाका डिस्कावंट दिलो. म्हाजी टॅक्सी काय ना, हांव प्रॉफिटान. हांव दिल्ली गेलो, म्हाका 200 रुपयान पावलो हांव. पूण तेचे कोण चिंततलो? तेचे फॅमिलीचे कोण चिंततलो? हीच परिस्थिती हांगा जावपाची आहा. जेन्ना मोनोपोली जातली तेन्ना हेच रेट येतले, अशेच रेट जातले. आनी तेन्ना ऑप्शन ना, हांकां ऑप्शन ना. भायर रावन भाडी मारपाक तांकां ऑप्शन ना. तांकां ओला उबर ना 2-3 कितें कंपनी आहा तांकांच जॉयन जावचे पडटले. सगळ्यांचे सेम पॉलिसीज. हे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हे मोनोपोली, एकट्याच्या हातीन सत्ता घेवपाची पळय, राजशाही म्हणटा पळय, जशी गव्हर्मेंट चलयतात तशीच राजशाही हे कंपनी चलयतात गव्हर्मेंटाच्या हेल्पान. आनी बारीक लोक सगळे काबार. हांव पुण्या वयता तेन्ना तेंची विचारता, खंयसरूय वयता तेन्ना तांकां विचारता कितें कशी परिस्थिती तेंची. सगळे जाण हेच सांगता, आमकां सवाय पडटा म्हणून आमी बूक करता. तुमी बूक करतले, पूण ते गोंयकाराच्या घरान कितें जातलें हें कोण चिंततलो? त्याचे भुरगे इस्कॉलाक वयतले काय नाही कोण चिंततलो? त्याच्या भुरग्यांक चवथीक कपडे हाडपाक मेळटले काय कोण चिंततलो? त्याच्या क्रिसमसाक ताका क्रिसमस ट्री डेकोरेशन करपाक पयशे आसतले काय नाही कोण चिंततलो? कोणे चिंतप? आमी आमचेच चिंतीत आहा. आमकां सवाय मेळटा. आमी 200 रुपयान म्हापसाच्यान आमी पणजे पावतले 150 रुपयान. आमचे चिंतता कंपनी येतली, ओला जाय, ओला जाय, ओला जाय. अरे कितले भोंवतले ओला उबरान आनी कितले भोंवतले गोवा मायल्सान? फाल्यां तुमचोच कोण तरी फ्रेंड तुमच्या कडेन रडात येतलो, बाबा आपणाक आपलो टॅक्सी बिझनस चलना म्हणून, तुज्या कडेन पयशे मागपाक. तुमचोच सोयरो कोण तरी येतलो. कितें आन्सर दितले तेन्ना तुमी तेका? आमी तेन्ना तुमी उलो मारले तेन्ना आमी ओगी रावले म्हणून? एकूच इंडस्ट्री उरल्या मातशी, टुरिझम इंडस्ट्री मातशी उरल्या, चडूय न्हू. आनी चड ती उरपाची ना. जर आमी ओगी रावले जाल्यार ती इंडस्ट्री आमच्या हातीन उरपाची ना.